काल तेकली चली फोन कर म्हणा लागली हांवें म्हजे वयरीत जायते सिराप मागोन घेतल्यात माझे ते सिराप म्हाका लागनात गी तेन्ना हांवें ताका सांगलें जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो जाल्यार ताचे अगणीत काकूत आमचे खातीर दाखोवच्याक एक दुसरें आमी नास जायना जावच्याक तिसरें आमी साल्वार जावच्या खातीर त्या देखून ती म्हणा लागली म्हाका बारीत बें दिसता म्हाका आनी पातयोंक जायना कोणें थोड्या जाणांनी अशें प्रीच करता आसतना लायक प्रीच करता आसतना ती म्हणा लागली कर्सा विशयान प्रीच केला आनी ते कर्स आमच्या जिवनांत पयस वचनात म्हणून सांगलें तांणी त्या देखून म्हाका बें दिसता हांवें म्हळें तूं बियेचें वातावरणांत बसलें जाल्यार बें आसता वच आनी एक बरें कुमसार जा जें कितें चूक तुवें केल्याय जावंक पुरो केस्त तुजे वयर तुवें मागोन घेतल्याय या सिराप तुजे तुवें मागोन घेतल्याय जेजू कडेन वच आनी सांग म्हजी चूक जाली म्हाका कळीत नासलें तुज्या मोगाचें वर्तें पण म्हाका कळीत ना त्या देखून हांवें मागोन घेतलां जेजू अर्थ मोग द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड नेवर सीजस Praise the Lord. Hallelujah. म्हज्या बाबणीन हांव परत तुमकां ह्या शिकवणेक हांव व्हरतो स्वागत मागता जेवचें वर्तेपण आमी बगता आसतना जेजू आमच्या सांगाता सदांच रावता सदांच आसा सदांच आमच्या जिवनांत तो भागीदार जाता म्हणल्यार वर्तें बघाप तो आमी घेवचें आनी तो आमच्या सांगाता सदांच आसतना कांयच भियेवची गरज ना त्या खातीर आज आमी जेजूचें काळीज आनी तें काळीज आमच्या जिवनांत खंयच्या तरान कार्यरुपी जावंक आसा म्हणल्या विशयांत थोडी शिकवण आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया काळीज म्हणटा आसतना आमकां पयलें मोती घेवचें मोग त्या देखून आमी म्हणटा तो मोग आमच्या काळजांत आसा तो मोग आमच्या तकलेंत आसा म्हणना आमी तो मोग आमच्या हातांत आसा म्हणना काळजांत आसा आनी एक काळीज अपुरबाय तरान आमच्या जिवनांत बऱ्यापणान आमी उपयोग केलें जाल्यार तें काळीज इतलें मोगाचें मोळेचें जाता आनी तसलें काळीज आसलें सोम्याक त्या देखून आमी गायता न्ही एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी हे देवा म्हळ्यार एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी आनी तें काळीज नितळ निर्मळ करचें सोम्याच्या वर्त्या आदारान जावन आसा कित्याक म्हळ्यार सोमी आमच्या सांगाता आसतना सोम्याचें काळीज आमच्या काळजाक सारी करूंक आनी त्या काळजाचो वर्तो मोग आमच्या काळजाक वतोवंक आमी मागचें जावन आसा तर सोम्याच्या काळजाची परब आमी आचरण करूंक वेता आसतना सोम्याचें काळजाची परब कशी आयली ताचे विशयांत आमी थोडें पळोवया ह्या पेस्ताक एक निर्दिश्ट तारीख आसा गी ह्या केदळा हें पेस्त येता सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस म्हणटा आमी थोडे पिरग्यो जेच्या पवित्र काळजाक समर्पीत केल्ले आसात तांची परब ते आचरण करतात पूण ताका एक निर्दिश्ट तारीख आसा गी नतलांचें पेस्त डिसेंबर 25 मोती पेस्त आमकां सप्टेंबरच्या 8 तारखेर ही पेस्तां तारीखेर येतात निर्दिश्ट तारीखेर येतात पूण जेच्या पवित्र काळजाचें पेस्त पेंतेकोस्ट जावन 19 दीस उपरांत ह्या परबेचो आचरण करचो आसा पेंतेकोस्ट जावन 19 दीस उपरांत कोर्पुस क्रिस्ती जेच्या कुडी रक्ताची परब आचरण केल्ल्या उपरांतल्या शुक्राराक सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस पळया जेच्या कुडी रक्ताचे पेस्त कोर्पुस क्रिस्ती आनी कोर्पुस क्रिस्ती जाल्ल्या उपरांत नेक्स्ट शुक्रारास येवचें पेस्त जावन आसा सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस तर कशें हें पेस्त आराम जालें पयलें जेजूच्या 5 गायांचें एक पेस्त करताले आनी तें भक्तीपण आचरण करताले जेच्या 5 गायांचें भक्तीपण आनी क्रमेण जावन
ह्या पेस्ताद्वारी हे पवित्र काळजाचे पेस्त आराम जाले म्हणून आमी म्हणयत. 1670 फादर जॉन युडेस आणि हे पेस्त चलयिल्लें जावन आसा. तें पेस्त बलियन केल्ल्या त्या गायाचें पेस्त म्हणून मागीर अल्टार नमयारलें. बलियन केल्ल्या त्या गायाचें पेस्त जेच्या त्या कडवळ्याक बलियन तोपल्लें जावन आसा. उपरांत मार्गरेट मेरी आलोके तिका देवान दर्शन दिवन जेजून दर्शन दिवन जेच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण आचरण करूंक आपोवणें दिलें. पेस्त कॉर्पस क्रिस्तीच्या उपरांतल्या शुक्रारा येता आसतना कॉर्पस क्रिस्ती उपरांत तुवें तें करूंक जाय म्हणून तिका आपोवणें मेळ्ळें मार्गरेट मेरी आलोके ही धर्मीक भयणीक. आनी उपरांत हें पेस्त कशें आयलें 1873 1873 पापा पियूस IX अधिकृत मंजुराती ह्या पेस्ताक ताणें दिल्ली जावन आसा. 1899 1899 पापा लियाव 13 हें पेस्त करूंक ताणें आपोवणें दिलें आनी परवानगी दिली आनी तें पेस्त मंजूर जालें. त्या देखून मार्गरेट मेरी आलोके ह्या पेस्ताची अपोस्तल म्हूण नेमल्या. कित्याक जेजूचें दर्शन जालें. जेच्या दर्शनांत तिका तें आपोवणें मेळ्ळें आनी त्याच प्रमाणे तिका ह्या पेस्ताचो अपोस्तल म्हणून नेमला. काळीज म्हळ्यार एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व. तर हें पेस्त कशें जालें जेच्या 5 गाया तावन उपरांत तेंच जेच्या कडवळाचे बलियन तोपल्या त्या कडवळाचे गायाचें पेस्त जावन आयलें. ताचे उपरांत मेरी मार्गरेटाक संदेश जेजून दर्शन दिलें आनी त्या द्वारे हें पेस्त आचरण करूंक पापा साहेबान ताका परवानगी दिल्ली जावन आसा. पापा पियूस IX आनी पापा लियाव 13 हाका परवानगी दिवन हें पेस्त आज आमी आचरण करता जेच्या पवित्र काळजाचें पेस्त म्हण आमी आचरण करता. काळीज म्हळ्यार एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व. तर जेचें काळीज म्हळ्यार जेजूचेंत पेस्त. जेचेंत पेस्त हे काळीज म्हणटा आसतना आमकां काळजां विणें करूंक जायना. आमचें काळीज कातून एक कडेन दवरचें आनी काळजां विणें आमी जियोंक जायना. त्या देखून आमी म्हणटा काळजागात. काळजागात म्हळ्यार काळीज रावल्ल्याच्यान मनीस रावला म्हणलो अर्थ. मनीस ह्या संवसारांतलो गेलो आनी त्या देखून आमी म्हणटा हें काळजाचें पेस्त म्हळ्यार जेजूचेंत पेस्त. जेजूनच आपलें काळीज आमच्या खातीर उक्तें केलें. आपलें काळीज आमच्या खातीर बोवा पुरबायतरान सजोवन दवरिल्लें जावन आसा आनी तातूंत जावन पेटिल्लो तो मोग आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक तो दिता. द्वितीय नियम आमी पळयलें जाल्यार 7वो अध्याय 6वी वळो अशें म्हणटा. कित्याक तुमी सरस्पराक समर्पिल्ली परजा आपली काश परजा जावचे खातीर सरस्परान तुमकां संवसाराच्या सर परजां मदले विंचल्यान तुमी हेर लोकां प्रास संख्येन व्हड म्हणल्या खातीर सरस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक ना. तुमी सर परजा पैकी भोव ल्हान परजा जाल्यारय सरस्परान तुमचो मोग केला आनी ताणें तुमकां विंचला. सरस्परान मोग केला पळया. सरस्परानच द्वितीय नियमांत म्हणल्या प्रमाणे सरस्परान ताजो मोग आमचे दाखयला. आमी व्हडली परजा म्हण ताणें आमकां विंचूना इस्रायल परजेक. ताच्या बदलाक संख्यान उणी जाल्यारय त्या परजेक ताणें विंचलें जावन आसा. आनी ह्या खातीर सर्वेस्पराक ताची भुरगीं भोव लागशिल्लीं. ताच्या काळजाक लागशिल्लीं म्हणटा आमी. कितेंय उलयता आसतना म्हज्या काळजाक तुवें धोको दिलाय म्हणटा आमी चड जावन. म्हज्या काळजाच्या भितर तुजें उतर रोमलें म्हणटा हांव. हाका अर्थ इतलोच काळजाच्या भितर तुजें उतर रोमलें म्हळ्यार काळीज सगळें संपूर्ण तरान त्या वर्त्या मोगांत एक जालें. म्हज्या काळजाक तोपलें म्हळ्यार म्हज्या काळजाक दुखलें म्हण अर्थ. त्या काळजाक दुखलें तुजीं उतरां म्हाका दुखलीं म्हणलें अर्थ. जेजूच्या दाव्या हातांत ताचें काळीज उक्तें करचें आनी उजव्या हातांत 2 बोटां दाखयता. जेच्या पवित्र काळीजाचे इमाजी हापिंतो तुमी पळयलें जाल्यार जेजू दाव्या हातांत ताचें काळीज उक्तें करचें आनी आपल्या उजव्या हातांत 2 बोटां दाखयता.
ताचें काळीज उक्तें करना आमचे खातीर आजुनूय तो पेटोवन ताचो मोग आमकां दिवंक तो राखोवन आसा. तो मोग आमचे थंय ताणें दाखयला आनी तो दाखोवन आसा. तसो मोग कितलो आमी बगल्यार तो उणो म्हणो ताच्या जिवनान ना. तो आनीक कितलो जाल्यार तो आमकां दिता. पूण आमी ताचो खरो मोग करता ओगी. तेंच काळीज जेजूचें आमच्या मोगान पेटिल्लें. आमी तसलो मोग ताका पाटी दिवच्याक या ताचो चड आनी चड मोग करना वर्त संबंद रचच्याक आमी तयार आसा ओगी तें आमी पळोवचें. तातूंत उमळसो मोग त्या काळजांत उमळसो मोग त्या काळीज इतल्या पुरबायचें तातूंत जायतो मोग. काळजा बोवारी त्या काळजाक तोपचे कांट्याचो मुकुट सणसीत आसतना फकत माथ्याक मात्र न्ही जेजूच्या त्या काळजाक ते तोपुल्ले ते कांटे. आनी त्या कांट्याचो दूख आसल्यार ते कांट्याचे सगळी दूख ताणें सोंसली आमच्या मोगा खातीर. तुज्या आनी म्हज्या पातकाचें पूण संपूर्ण तरान पातक धुवन काडच्याक ताचे काळीज मोगान लासता. संतोश पावोंक जाय आमी. आमचे पातकांचे सगळो बरो ताणें वोवोन तो नितळ करच्या खातीर. तर ताचें कडवळ पळयल्यानंतर सीस संतोशान उडी मारले. ताचें कडवळ पळयल्यानंतर सीस संतोशान उडी मारले. ओपनार जाल्यार ताचो गाय दाखयलो जाल्यार आमी बेजार पावता. कित्याक म्हळ्यार ताचें ओपनार जालां खंयचे एक सर्जरी केल्ले गाय ह्या कॅन्सराचे गाय दाखयले क्षण आमी बेजार पावता. आमकां खुशी भोगना. जेजून दाखयतना तें लास्टचें काळीज उमाळचें काळीज सीसचें काळीज सीस पळोवन संतोसलें. पळया जेजून तें दाखयत आसतना ताचें कडवळ दाखयत आसतना तें कडवळ पळयलेस तर गाय ताका पळयलेस सीस संतोशान उमाळ्ळें. हे पवित्र काळजाची पितूर आमच्या घरांनी आसा जाय. कित्याक तुज्या घरांत बियांत एकसपणांत मुदो जावन बसतना त्या जेजूच्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक ताच्या काळजांत वळच्या मोगांत संतोश पावोवंक त्या खातीर सगळी गजमतां आज उलो दिता. पवित्र काळजाची भक्तीपण आमच्या कुटुंबांनी संभ्रामूंक ह्या फेस्तादोरी आमी ते पवित्र काळजाचें भक्तीपण वर्त्या मापान संभ्रामूंक आमकां मेळिल्लो अवकाश जावन आसा. बियांत मुदो जावन निराश जावन निसक्त जावन म्हाका कांयच काम करूंक या मुखार वचोंक म्हाका म्हज्या जिवनांत कांयच उरबा ना म्हणटा आसतना जेचें पवित्र काळीज तुका आदार दिता. त्या खातीरच तें वर्तें भक्तीपण आनी तें पिंतूर आमी पळोवन त्या प्रमाणे जेजूचे कशें सीस संतोश पावले आमी संतोश पावोवंक आमकां आदार जाता. ताची दोन बोटां एक नीट आनी इल्लें बँड तो कुरीस दाखोवन दिता. एक नीट आनी एक इल्लें बँड तो कुरीस दाखोवन दिता. थोड्यांनी म्हणचें आसा ताची बोटां पळोवन ह्या 2 वर्सां या 2.5 वर्सां ह्या 3 वर्सां म्हूण थोडो उल्लेख केल्लो आसा. थोड्यांनी 1.5 वर्स म्हणलें आसा. थोड्यांनी 2000 वर्सां म्हणलें आसा. तो उल्लेख आमकां कांय चड लेखाक येना. सुरवेर याजाक आशिर्वाद दिताना एक बोट नीट आनी एक बँड जावन दिताले. एक बोट नीट आनी एक बँड जावन दिताले. तर जुवांच्या वांजेलांत ताचें काळीज ताचें पवित्रपण तो आमकां दाखयता. जुवांचो वांजेलो 20वा अध्याय 20वी वळ आमकां ह्या विशयांत थोडी माहिती दिता. आनी 20वा अध्याय 20वी वळ. ओके आतां आमी तें पळोवया. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्या देखता सीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. मुखार आमी इल्लें फाटीं गेलें जाल्यार त्याच तरा संजय जुदेवांच्या बियान सीस दारांत आपण भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदगत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. ताच्या कडवळ ताणें दाखयले. ताचे हात ताणें दाखयले आनी त्या द्वारे तुवें तुजे सगळे कश्ट ताका दिवंक जाता. तुजे सगळे कश्ट सोम्याक दिवंक जाता. जें काळीज तुज्या खातीर हर एका वेळा म्हणल्यार बरी तें काळीज कळवळटा. त्या देखून आमी म्हणटा सोम्याचें काळजांत जायतो जागो आसा.
सोम्याचें काळीज म्हजे खातीर खळवळटा आनी सोम्याचें काळीज म्हजे खातीर सुरसुरता. जेजूच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार जेजू पब्लीक मिनिस्ट्री ताचे परगट मिसांव करता आसतना जायते कडेन आमकां पळोवंक मेळटा जेजू तांकां पळोवन ताचें काळीज सुरसुरलें. ताच्या काळजांत तसलो एक मोग उदेलो तांच्या खातीर. ताचो तो मोग तांचेर ताका बिरमोत दिसली म्हूण आमी सांगता. सुरसुरलें म्हळ्यार बिरमोत दिसली. तर जेजूच्या बऱ्या आनी कलत्या काळजाचें वर्तेपण आमी आचरण करता आसतना काळीज म्हजें जेजूच्या काळजा सारकें जावच्याक त्याच पवित्र काळजांत 12 बसवणी आमकां दिल्ले जावन आसात. हे 12 बसवणी आमी वर्त्या तरान जेजो त्या पवित्र काळजाचो मोग करन ताचें भक्तीपण आमी आचरण केलें जाल्यार हे 12 बसवणे आमकां वर्त्या तरान लागू जाताले. पयलें म्हज्या पवित्र काळजाचें रूप दवरन मान दिवच्या घरांनी हांव बेसांव घालतालों. ते मान दिवच्या घरांनी हांव बेसांव घालतालों. जेजूचें तें वर्तें काळीज आनी त्या काळजाचें रूप दवरन मान करच्या घरांनी मागणें करच्या घरांनी हांव बेसांव. तांच्या बेसाक गरजेचो समेस्त कुरपा हांव तांकां दितालों. तांच्या बेसाक गरज पडली समेस्त कुरपा हांव तांकां दितालों. जावंक पुरो याजक जावंक पुरो धर्मीक जावंक पुरो लायक जावंक पुरो काजारी हर एकल्याच्या जावंक पुरो तरणाटे हांकां सगळ्यांकी तांकां तांच्या बेसाक सामासारक खुरपा हांव तांकां दितालों. तिसरें जावन आसा खाकुतीची जर आनी आगाणीत समधीर म्हज्या काळजांत पातक्या मनशाक मेळटलो. काल तेकली चली फोन कर म्हणा लागली हांवें म्हजे वयरीत जायते सिराप मागोवन घेतल्यात. म्हाजे ते सिराप म्हाका लागनात गी. तेन्ना हांवें ताका सांगलें जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक? जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो जाल्यार ताचे अगणीत काकूत आमचे खातीर दाखोवच्याक. एक. दुसरें आमी नास जायना जावच्याक. तिसरें आमी साल्वार जावच्या खातीर. God so loved the world that he gave himself his only son that we may not be lost, rather we be saved. We be saved. आमी सलवार जावच्या खातीर हे वर्ते ताचे काकूचे काळजांत पातक्या मनशाक काकूची जर मेळटाली. त्या देखून ती म्हणा लागली म्हाका बारीत बें दिसता म्हाका आनी पातयोंक जायना. कोणें थोड्या जाणांनी अशें प्रीच करता आसतना लायकन प्रीच करता आसतना ती म्हणा लागली कर्सा विशयान प्रीच केला आनी ते कर्स आमच्या जिवनांत पयस वचनात म्हणून सांगलें तांणी. त्या देखून म्हाका बें दिसता. हांवें म्हळें तूं बियेचें वातावरणांत बसलें जाल्यार बें आसता. वच आनी एक बरें कुमसार जा. जें कितें चूक तुवें केल्याय जावंक पुरो केस्त तुजे वयर तुवें मागोवन घेतल्याय या सिराप तुवें मागोवन घेतल्याय जेजू कडेन वच आनी सांग म्हजी चूक जाली म्हाका कळीत नासलें. तुज्या मोगाचें वर्तें पण म्हाका कळीत ना त्या देखून हांवें मागोवन घेतलां. जेजूर तो मोग द स्टेडफास्ट लव ऑफ द लॉर्ड नेवर सीजस. हिज मर्सीज नेवर एंड. हिज मर्सीज नेवर एंड. पळया ताची काकुतीक एक दोरो म्हणलो ना. ताका एक सुरवात ती जाली जाल्यार ती आमच्या जिवनांत कितल्या वर्त्या मापांनी ती कुरपेचे खूप म्हणल्या पर्यंत तो देव येता ताची काकूत आनी ती रावोंक कोणी साकना. त्या देखून कोण ती नानंता तरान हांवें पातक केला तुवें म्हज्या पातक बक्षना हांवें यमकडा वचत म्हणून आनीकी पातकान पडटात पळय ते जेवसाचे नाडी जावन आसात आनी तांकां तेन्ना उठोन येवंक मन ना. आमी तेन्ना उठोन आयले हांव बरें कुमसार जालें हांव आनी जेजू आमचो आसा ताच्या मोगा विशयांत आमी समजून घेतलें जाल्यार एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी कितली व्हडली चूक केली जाल्यार ती बक्षूंक तयार आसा. ताच्या कितले वर्ते मापान आमचो बाप आमचे सुखी बक्षिना. आमचे सुखी तो बक्षिता. कितेंय जावं दी कळीत आसूं कळीत नासतना तुवें कितेंय केलाय. तुजे वयर सिरप मागोवन घेतलाय. तुजे थंय केस मागोवन घेतलाय. तुजे थंय पिडा मागोवन घेतलाय. हें सगळें वच आनी जेजू मुखार सरपडोन सांग म्हजी चूक जाली म्हाका कळीत नासलें. तुजो मोग इतलो आगाणीत इतलो समधीर म्हूण म्हाका कळीत नासलें. आनी पातक्यां खातीर तुजें काळीज कितलें पेट्टा आनी कितलें लासता म्हूण म्हाका कळीत नासलें.
त्या देखून हांव सुकोन पडलां या सुकोन पडलीं म्हाका बक्षी म्हणटा चेडे विचारता आसतना खंडीत जावन तो आमकां बक्षिता. चवथे बसवणी जावन आसा खतखत्या आत्म्याक म्हाका व्हड संपूर्णकाय भोव वेगी मेळटली. खतखत्या आत्म्याक म्हाका व्हड संपूर्णकाय भोव वेगी मेळटली. पांचवें बसवणी जावन आसा तांच्या कुटुंबाक हांव सवकासाय दितालो, तांच्या कुटुंबांत समाधान हाडटालो, तांच्या कुटुंबांत म्हज्या काळजाचें तें वर्त मोगाचें आखटें हांव उक्तें करून तें तांचें तें लासशें करतालो आनी थंय त्या ताच्या मोगाचें आखटें आमच्या काळजान लासलें जाल्यार आसलें उणेपणो आसलें पातकांचे चारो आनी कितें कडेन नाका जाल्ली सूख समजणी आमचें थंय आसा ती सगळी तो काण आमकां जाय जाल्यार सवकासाय दितालो. सवी बसवणी जावन आसा भोव चड दारूण काळजां मोवळांचें देणें सासिरदोतींक हांव दितालो. कितली दारूण ती जावं दी, कितल्या टफनेस आनी रफनेस ती आसूं दी, सासिरदोतीक हांव ती मोवळांचें देणें दितालो. त्या देखून केन्नाय आमी म्हणटा चड जाणें कोणूय दुसऱ्यांनी राग केले जाल्यार ह्या दुसऱ्यांनी कितेंय सांगलें जाल्यार आमी घेता, पूण ह्या जाकांनी ह्या सासिरदोतांनी कितेंय रागान सांगलें जाल्यार आमी इमिडियेटली आमचें मायंड डिस्टर्ब जाता. कित्याक म्हळ्यार भोव चड दारूण काळजां सयत मोवळांचें. त्या देखून जायती सोंसणीकाय एक सासिरदोत काण घेता तांची काळजां बदली करच्या खातीर. आमी पळयता आमच्या समर्थींत सुरिकाल मारल्या त्या धर्म भयणीक त्या कुणीघराक जैलांत घाल्लें आनी ताची आवय आनी त्या धर्म भयणीची आवय आनी भयण थंय वचून ताका राखी बांदता आसतना तो संपूर्ण तरान कळवळ्ळो, आपली चूक ओपून घे लागलो आनी म्हणा लागलो हांवें केल्ली ती चूक आजुनी म्हज्या दोळ्या मुखार येता, पूण म्हाका तुमी बक्षिलां, हांव परत तुमचो भाव जातालो, तुजो पूत जातालो आनी देवाची वर्ते कार्यां जायत्या वर्त्या मापान हांव मुखारसून व्हरतालो म्हणा लागलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमची दारूण जाल्लीं काळजां आमी त्याच प्रमाणे दवरची न्ही. त्या काळजां खातीर आमी मागोंक जाय आनी ती काळजां खंडीत जावन एक दीस ती मोवळाची सासिरदोतीच्या वर्त्या जिवनांत एक वर्तें मिसांव जावन आसा. कुटुंबां लागीं हाडचीं, तांचे संबंद बरे करचे. सतवी बसवणी जावन आसा हें भक्तीपण वाडयतल्यांची नांवां म्हज्या काळजांत बरोवन आसतलीं, तें थंय जावन केदींच वचचीं नात. हें भक्तीपण आमी आचरण करता संजयच्या पयत काळजाचें भक्तीपण आमी आचरण करून तें आमी वाडयता, तें भक्तीपण आमी हेरांक प्रसार करता आनी ह्या वेळा म्हज्या काळजांत बरोवन आसतलीं तांचीं नांवां हांव केदींच वचचीं नात, तें म्हजे थंय माजून वचचीं नात, ती पुसून काडूंक कोणाकी जावचें ना. आठवी बसवणी आसा आपल्या आत्म्याचे कायदे सांबाळच्यांत शेळिल्ले उर्बेस्त जातले. आत्म्याचे कायदे आत्मीक रितीर बळवंत नातले. हें भक्तीपण आचरण करूंक आराम केलें जाल्यार तेजेच्या पयत काळजा कडेन मागलें जाल्यार तांचे आत्मे उर्बेस्त जातले. शेळिल्ले तांचे आत्मे, शेळमुडे तांचे आत्मे ते उर्बेस्त जाता. पळय जेच्या पयत काळजांत वळची ती जर मोगाची जर ताच्या काळजांत वळची न्ही मोगाची किरणां, तें काळीज हेरां खातीर सुरसुरलें, हेरांच्या वर्त्या मोगान भरलें. आमच्या खातीर तें काळीज सदांच उज्याचें आखटें जावन जळोन आसा. असो अर्थ तितलोच आमचें तें आसलें उणेपण, आमचें तें आसलें पातकाचो चारो सगळें तें धुवन काडटा आनी आमकां नव्या जिविताच्या वाटेक तें पायता. नवी बसवणी जीव आसतना आनी अधिकन मरणाच्या वेळार हांव तांकां एक तीर आसरो जातालो. आमकां एक मजतदार जेजून दिला आनी आतां जेजू म्हणटा जे कोण पवित्र काळजाचें भक्तीपण आचरण करता आनी त्या भक्तीपणांत सदांच आत्मीक तरां वाडावळ घेता तो मरणाच्या आनी ह्या संवसारांत जीव आसतना ताका एक तीर आसरो हांव जातालो आनी तसलें बरेंपण आमकां दिल्लें जावन आसा. धावी बसवणी आमकां म्हणटा तांच्या समेस्त कार्यांचेर म्हज्या बेसांवचो पावस हांव वत्तालो. जेच्या पवित्र काळजां तुजेर हांव पाती येता म्हणटा आमी. जेच्या पयत काळजां तुजेर हांव पाती येता. कित्याक ताची अगणीत काकूत आमच्या खातीर, आमच्या समेस्त कार्यांनी
बेसांवचो पावस तो वत्तालो त्या देखून आमी चड जावन आमचें कार्य आराम करता जेवच्या पवित्र काळजाचो उगडास काडचो आसा जेवच्या पवित्र काळजा आमचे तुजें बेसांव घाल जेवच्या पवित्र काळजा आमची काकूत कर जेवच्या पवित्र काळजा आमी करचे हर एक कार्यांचे तुजें नदर घाल आनी ती व्हरत्या बेसांवांनी तो भरतालो कित्याक जेवच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमी आराम करून तें मुखार सून व्हरता आसतना आमच्या जिवनांत आमी तें जियेत आसतना खंडीत जावन तो पावस आमचेर तो वत्तालो. 11वी बसवणी जावन आसा हर एक अनवरां हांव तांकां बुजयतालो. अनवरां येतात, कश्ट येतात, पिडा येतात, ते सगळे येता आसतना हांव तांकां बुजयतलो. फाटाफाटी 9 म्हयन्याच्या पयलो शुक्रार आनी कुंभगार खाण घेतल्यांक 9 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार कुंभगार खाण घेतल्यांक म्हज्या सौर पददार मोगावरी पातकाची करी दूख धरन मोरची कुरपा दितलो म्हूण ती म्हजी कुरपा भायर ह्या सक्रामेंत खाण घेनासतना मोरचें नात म्हूण आनी म्हजें देव काळीज तांचे निमाणे घडयेर तांचो भद्र आसरो जावंक आसतलें म्हूण म्हज्या काळजाच्या वर्त्या खाकुतीन हांव बसयतां. बुवा पुरबायची बसवणी मोगाचें नांव फटाफटी. पापां आमकां सांगता वर्त्या तरान 9 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार कुंभगार खाण घेतल्यांक म्हज्या सौर पदर मोगावरी पातकाची करी दूख धरन मोरची कुरपा दितलो म्हूण. कित्याक फातकाची दूख धरन आमी मेल्या जाल्यार संपूर्ण आमी नितळ जाल्या जाल्यार आमी देवाचे वर्त्या राजाक फावो जातले. ही म्हजे कुरपे भायर ह्या सक्रामेंत खाण घेनासतना मोरचें नात म्हूण न्हू आनी म्हजे देव काळी तांचे निमाणे घडये तांचो भद्र आसरो जावन आसतलें म्हूण म्हज्या काळजाच्या वर्त्या खाकुतीन हांव बसयतां. त्या देखून कोण सक्कडी ह्या वर्त्या भक्तीपणांत अपुरबाय तरान आपले काळीज सोम्याक दिवन सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जातात की तांकां सोमी सदांच राखतलो. तांच्या मोरच्या वेळेर सयत तांचो तो भद्राती जातलो आनी त्या भद्रातेंत तो सदांच तांकां राखतलो आनी पोसतलो. जुओ अंजेल 7वो अध्याय 37 वळू आमकां असली जाणवाय दिता. 7वो अध्याय 37 वळू आमकां बुवा पुरबायची जाणवाय दिवंक सांगता. परबेच्या निमाणे आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडा ताळ्यान म्हणालो कोणीय तान येला जाल्यार तो म्हजे सरसी येवं आनी पियेवं. पळया परबेच्या निमाणे आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन आनी व्हडा ताळ्यान म्हणालो कोणीय तान येला जाल्यार तो म्हजे सरसी येवं आनी पियेवं आनी हांव ताका तेच झरीचें उदक ह्या झरीचो मोग हांव ताका दितालो. तर मोगेच्या भावन आनी भयणीनो जेच्या पवित्र काळजाच्या 12 बसवण्यांनी आमी संपूर्ण तरान बऱ्या तरान फटाफटी म्हळ्यार सोडिनासतना 9 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारांनी सोडिनासतना 9 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारांनी आमी कुंभसार जावन कुंभगार खाण घेतल्यांक म्हज्या सौर पदर मोगा वरवीं कुंभसार जर जावनात एक नानंत कारणां खातीर पिडे खातीर या आनी कितें उतारपळ्या खातीर तांकां तें साध्य जावना. कुंभगार खाण येतल्यांक फटाफटी 9 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारांनी कुंभगार खाण येतल्यांक खंयच्याय तरान तो सण सोडिना भद्र आसरो जाता आनी तांकां फातकाची करी दूख धर मोरची कुरपा तो दितालोच. कुरपे भायर आनी सक्रामेंत खाण मरोंक तांकां तो फावो करिना. त्या देखून आमी पळयलां जाल्यार थोडीं जाणां म्हणटा आमकां कुंभगार जाय सांजूसकांव लायता तसो आमी कुंभगार दिता पूण हेरा दिसांनी जाल्यार आमी तो कुंभगार तांकां दिवच्याक आनी थोडीं जाणां विचारतात आमकां कुंभगार जाय. त्या देखून आमच्या वाड्यांनी एक बोव आमच्या पिरगेजींनी आनी वाड्यांनी एक बोवा पुरबायची रिवाज आसा. वाड्याच्या गुरकारान वचोन कोणाक कुंभगार जाय आनी तांकां सांगलें जाल्यार विगाराक ते कळोवन ते कुंभगार हाडची मांडावळ ती करतात आनी तसले मांडावळ आमी करूंक जाय. तातूंत आमी निस्तेज जावंक नजो कित्याक म्हळ्यार आमचो वडील घरांत आसची मालगाडी प्रायवंतां जावंक पुरो तें पिडेसता तांकां एक आशा आसता. तांच्या त्या आदल्या दिसांनी तांणी आयकली तीच बसवणी फटाफट 9 म्हयन्याच्या शुक्रारा पयल्या शुक्रारा म्हणल्यार बसवणी तांकां कळीत आसता
आणि त्या देखून ती कुमगाराक आशेतात आनी खंयचो याजा कुमगार ना म्हूण सांगना तातूंतल्या मट्टाक ताचे टायम एडजस्ट करून तो कुमगार हाण दिता कित्याक हांवें पळयलां प्रायस याजाक थोड्या पिरगेजेनी सेवा दिवन आसा ते सयत कुमगार व्हरून तांच्या पिडेस्तांच्या घरांनी जावन ती प्रायवंताच्या घरांनी जावन दिवची रिवाज आमी पळयता आनी अशें आसता थोड्या याजकांक ताचेर व्हरतो मोग आसा कित्याक हे कुमगार जेवचें व्हरतें काळीज त्या पिडेस्तांच्या काळजांत प्रायवंताच्या काळजांत एक जावचें व्हरती परिगती तें आसा आनी त्या प्रमाणे जेवचें व्हरतेंपण तें जाता आनी त्या द्वारे तांच्या थंय व्हरती भद्राती आसता तो मोग जेजूचो तांच्या काळजांनी वतलो सदांच तो मोग रावता आनी तो पेटोवन आसता तर आमचीं काळजां कशीं जाय आमचीं काळजां सोम्याच्या काळजा बरी हेरांच्या कश्टांत हेरांच्या दुखांत ती सुरसुर जाय आनी तांचे खातीर मागोवंक जाय आमच्या तांकी परती सेवा तांकां आमी दिवंक जाय त्या प्रमाणे आमचें जिवन आमी जियेत आसतना सगळें बरेंपण आपणावंक जाता तर जेच्या पयत काळजाचें भक्तीपण आनी परब आमी आचरण करता आसतना ताणें दिले 12 बसवणे आमी वर्त्या तरान मानून घेवया मात्र न्ही आसा त्या बसवणे धरी आमचें जिवन आपुरबायेचें करया आनी चड आनी चड मापान त्याच जेवचें कडवळ उक्तें जाल्लें आमच्या खातीर आमकां नवें जिवीत दिवच्याक आनी ताचें काळीज आमच्या वर्त्या जिवनांत तो भागीदार करता आसतना सरस्पर देवाच्या वर्त्या मोगांत आमी बरया चड आनी चड ताच्या काळजाचें भक्तीपण आमी करता आसतना तेच काळीज आमचें हेरां खातीर उक्तें दवरन त्या काळजांत जायतो मोग वळोवन दी म्हूण आमी मागया विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमाक आनी सर तुमकां देवाचे आपुरबायेचे बेसांव मागता आसतना ही भोव आपुरबायेची जेवच्या भोव पवित्र काळजाची दाबाजी परबेचे उल्हास तुमकां पाठयता जेवचे पवित्र काळीज तुमच्या काळजांत एक जावं दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.